बहिणीनो, आमची पाखरून सांगीन वेळांकडे माई मानकन तिच्या या पुंचताच्या वार्षिक परबेसमेत आईच्या या भोव संगीच्या बागी दिसा देवाच्या उतराचो संभ्रम वा बेस्पाचो संभ्रम आणि संजीची मागणी करून एका काळ जमानान कुटुंबासरितान या पुंचताच्या देव टेंपला बोवारी आमी आसा प्रत्येक सावन मोरये मायेक मानकन तिका उलोवकन आमी भक्तीक पुशो हाती घेतल्या वरवीं आमी तिच्या सांगाता वर्सुरे पोवी सभे जावन पयणारे जावन सोम्या सांगाता आमी सुमकोन एक दीस सोम्या सांगाता पावतले म्हणल्यार भरवशान आता आमी भक्तीक पुशो करतल्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो वेलांकडी मायेक समर्पिल्या या पुंचताच्या आयच्या या बेस्पाच्या दिसा वेलांकडी मायेचे चरण आशीर्वाद करून दुंपोवन पवित्र उदकाच्या आगमेंता वरवीं चेरेल आमी बेंजार केल आणि प्रत्येक जावन मोरये मायेची वेलांकडी मायेची ससाय आमी मागोवन आमी प्रत्येक जावन आमच्या तेसा पासून मागता आसतना आमी जाणा जावया आमी मायेच्या पांया तळी आसा आनी सोम्या हुजीर आसा या पुरुषा वेळार देव टेंपल्या दिवशी मेटा करता आसतना आमी भक्तीपणान गितां गायनांनी आनी विविध मार्गांनी भक्ती पुरुषां घेवया सांगता आमी उपरांत सच्च्या देवाच्या शब्दाच्या संभ्रमान भक्तीपणे वांटो घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावांतली मंगळ बाबा भगिनो भाग्यवान आमकाराचे रूपने आशीर्वादित करून आज आमी भक्तीपणे हांगासर सांगता जमल्या भाग्यवान आमकार मरी जेची माय पवी सभा आणि आमची आवय सगळ्यांच्या चरित्रेन तिचो पात्र विशेष आणि विशेष तिने ना दिसत्या देवाच्या पुताक दिसत्या रुपात संवसाराक फांकयलो देखून तिच्या रूपण्याक आमी मान करून तिचो आदर्श घेवन देवाच्या कृपेन वाडोवंक प्रयत्न करया मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी बोलो माता माये आमी तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे जशें हांव विज्ञान भारांत सुखान दुखान माय तुजो आदार मागता विज्ञान भारांत सुखान दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी ओलो माता माये आमी तुझी भुरगीं देवाचे उतर लुकाच्या सुवार्तेंतल्यान आतां आमी आयकुया तो मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोषान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचे ताणें दयाळ दीस घाली देखून या फुडां संतती म्हाका सदैव म्हूण पासड केल्यो देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भगिनो मोरी आमची माय ती आमचो तिच्या भुरग्यांचो मोग करता तर आमची मागणी पातयेन आनी बदोशान तिच्या पुता जेजू मुखार सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया आमचे माये ही मोरी आमचे राये ही मोरी आमचे शेकाये पावतू आमचे दये पाता सांडूंक
जावा बापा आमचे प्रार्थना ऐक पोलीस सभेच्या मुखेल्याने मरियेचे आदर्श घेऊन सगळ्यांची बरी खबर परगटो उर्बे वावरून तांकां तुरपादी म्हूण मागता आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्याने निस्वार्थपणे लोकांची सेवा करून तांची मोत सोडाय म्हूण मागता आमच्या पोलिसांना देवाची मंदिरां जाल्ली आमी बरी बरी नितळ आनी निश्कळजी जियो आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक कुसामुळी उबी रावली मरी आम्हा समेस्तांक जिणेचे कश्ट सोसूंक प्रेरण जावं म्हूण मागता प्रार्थना आयक सर्गास सोडून गेल्ली मरी आमकां समेस्तांक सर्गीराजा कुशीन सोमकोंक बरवस जावं म्हूण मागता सर्गीच्या राजान विशेष वैभवान सोबची मोरी आमकां समेस्त यात्रिकांक आदार जावं म्हूण मागता प्रार्थया सर्गीच्या बाबा मोरी माये ते वर्ष तुजे पोवी सभेत नव्या जिविताचो बरवसो केलाय आज आमी तिका आमचे आदर्श म्हूण घेता ह्या तिच्या रुपण्याचेर तुजो दैवीक आशिर्वाद घाल तिचे रुपण्यो आमी पवित्रतायेन वाडोवंक आमकां कृपा दी अशें यात्रिकांक आमकां सर्गीच्या रस्त्यार पावोवंक आनी तिका रूप पळोवंक आमकां फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवांनी आता मी पहिले पुलिस आणि आजार ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ
मारिस फिर्गस कालमाडी आमच्या फेस्ताच्या तयाराय जावन बेसपाच्या देवस्तुतेन भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमच्या फिर्गस कुटुंबाच्या नांवी स्वागत मागता. आयची बेसपाची देवस्तुती सोलोन व्हरता मानादीक बाब प्रदीप कार्डोजा, सहायक फिर्गस याजाक मिलार मायेची फिर्गस कल्याणपूर. तांकां आनी हजर आशिल्ल्या सर याजकांक आमच्या फिर्गस कुटुंबाच्या नांवी बरो येवकार मागता. सांत पाऊल तेसलोनिकागारांक बरोवन म्हणटा, कळनासतना मागा सर गणितांनी देवाक अर्गा दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे ते देवाक इतलेच जाय. कळनासतना मागणे करचे एक विधान जावन आसा. पवित्र सभेचे प्रार्थन. पवित्र सभेच्या ह्या अधिकृत प्रार्थनाक इंग्लीश भाशेन डिवायन ऑफिस आनी लातीन भाशेन ऑफिशियम दिविनम म्हणटात. अशें म्हळ्यार देवा खातीर आमी करची सेवा वा कर्तव्य म्हणून अर्थ. पवित्र सभेचे हे अधिकृत मागणे तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा म्हणल्या शिकोवणेचेर मांडून हाडला. हो देवाचो प्रमुख आनी अंतीम शेवट जावन आसा. देवाचे आराधन आनी दिनवासनी, देवाची महिमेची जणवाय आनी सडवणेचे चरित्रेचो उगडास ही अनंत स्तुती क्रिस्तान संवसारी आसतना आरंभ केल्ली. हे पवित्र सभेचे मागणे सांगाता मेळोन करतना आमी पवित्र स्नाना वरवीं जोडिल्ले याजकपण संभ्रमता. सांगातच संवसारांतल्या सर्ववर्त्या सांगाता एकच मागणे करता आनी सर्वा खातीर मागता म्हणलें मोतीर दवरया. पवित्र सभेच्या ह्या सांजेच्या मागणेचे वा बेसपाची मांडावळ ह्या परी आसा. साक्रामेंताचे आराधन, पवित्र सभेचे मागणे, सुरवात, सुरवेल्ले गीत, कीर्तना आनी कंतीक, देवाचे उतर, नियाळ, अंतरगीत, देवाचे मोरयेचे स्तुती गायन, बावर्त्यांची प्रार्थना, निमाणे मागणे, साक्रामेंताचे आशिर्वाद. आता आमी दिबी घालया आनी सुरवेल्ले गीत गावया.
क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळी देवाचें उतर आमी नियाळ क्रिस्ताचो आशिर्वाद जोडच्या ह्या संदर्भी आमी थोडो वेळ मौनपणे सोम्या हुजेर करसुया, ताका आमी आयकोवया, ताचो शुभम आशिर्वाद घेवया आनी अशें आमी एक शिसांचें कुटाम कशें जावन ताच्या सांगाता ताचो संगतपण ह्या वेळी आमी जोडया. पवित्र येवकरिस्तान करोस हजर आसच्या आमच्या सुमिया जेजू, ह्या घडये आमी फाटीं पळोवन आमचेर तुवें ओतल्या कुरपे बेसांवांचो उगडास काडून खालतेपणे आमी तुजो उपकार बावडटा. सदांच तूं आमचे संगी आसून तुजो दैवीक सांगातपण आमकां तूं दिवन आमकां दिसपडटें तुवें राखून वेलाय, पिडेशिडेन तें तुवें आमकां राखलाय, आपाय अवघडांतलें तुवें आमकां निवारलाय. हे दोळ पर्यंत बरी भलायकी दिवन आमकां तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो केलाय. ह्या तुज्या मोगा सांगातपणा पासत सोम्या आमी तुका अर्गां दिता, तुका होगोळसिता, स्तुती करता, गितां गायन आनी तुका आमी वाखणटा. तर येया म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्याच सोम्याची आमी स्तुती करुया, ताची भजन करुया आनी ताच्या मानाक आमी गितां गायन आनी आमी होगोळसिया. आमी सोम्या समकार दिंबेर पडून आसा, सोम्या आमच्या मुखार आसा. तर आमची दिश्ट आमी येवकरिस्ताच्या सोम्याते कंसोवया. सर्व आमची राठावळ आमी बगलेन दवरया आनी ह्या वेळार सोम्या संगी आमी एक जावया आनी विशेश जावन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची बरेंपण आमी नियाळकन अर्गां दिवन आमी ताका होगोळसिया. येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, धन्या. परत गाऊया. येया नमस्कार करया. सर्व मी सांगता. येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, धन्या. एक घडीभर आमी बसया. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, थेसलोनिकांक बरयलें पत्र अध्याय 1:5 म्हणटा, जिविताच्या सर्व घडितांनी देवाक अर्गां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. हर एका घडी जेजू देवा बापाक तुमी अर्गां दिवया, कित्याक तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताच्या आमच्या जिवितांत ताणें विस्मितां केल्यान आनी आमकां ताणें आमी मागलो उपकार फावो केला. तर आमी सोम्याक अर्गां दिवया आनी होगलापाच्या उतरांनी आमी सांगया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजो. जेजू देवाच्या पुता, जेजू मोरयेच्या बाळा, जेजू संसाराच्या उजवाडा, जेजू रायांच्या राया, जेजू जिविताच्या उंड्या, जेजू आमच्या मुनसुबीदारा, जेजू जीव आनी जिवंतपण, जेजू वाट सत आनी जिविता, जेजू सर्गींच्या दारा, जेजू आमच्या काळजाराया, जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू
आमच्या थारोखा. अर्गानी मुलाक तुका सुम्या जेजू. तर तुमची जबाब हरसीत हांव तुका सुमिया जेजू. हरसीत हांव तुका सुम्या जेजू. वर्णीत हांव तुका सुमिया जेजू. वर्णीत हांव तुका सुम्या जेजू. होगळसीत हांव तुका सुमिया जेजू. होगळसीत हांव तुका सुम्या जेजू. वंदीत हांव तुका सुमिया जेजू. वंदीत हांव तुका सुम्या जेजू. वाकणत हांव तुका सुमिया जेजू. वाकणत हांव तुका सुम्या जेजू. दिनवासत हांव तुका सुमिया जेजू. दिनवास हांव तुका सुम्या जेजू. तर सोम्याची स्तुती करून गव्या गीत परिशुद्ध महोन्नत देवा. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವಾ, ಪರಲೋಕವು ಬೆಳಗುವ ದೀಪ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸೇನೆಯು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಮೆಸ್ಸಿಯ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವಾ, ಪರಲೋಕವು ಬೆಳಗುವ ದೀಪ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸೇನೆಯು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಮೆಸ್ಸಿಯ. आमच्या हातू बऱ्या हालेलुया, हालेलुया. सोम्याची स्तुती करूया. हालेलुया त्याच्या नावात, होसाना त्याच्या नावात. हालेलुया, 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 मोगाळ भाऊ बहिणीनो, या बहु प्रशांत संजेच्या वेळी सोम्याचे हजरपण बघून होस्ती रुपारसच्या क्रिस्ताक वळखून द डिवायन ऑफिस वा संजेचे मागणे सांगता मागून आम्ही सोम्याक वाकणुया आणि संजेच्या या मागण्यान भक्तीपणे आम्ही वांटो घेवया. सर्व आम्ही उभी राहूया. देवा आमच्या कुमकेक ये, सोम्याका आदार दीव तूच कर. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हालेलुया. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. दिन वासुया सोम्या सर्व काळे. वाकण गावया ताका सांग सकाळी. ताणे सर्गानी प्रेम तुमरा
दिन वाचूया तो बरो सौम्या दिन वाचूया तो बरो मोगा करी विकासो करो देवदूतांच्या हातांतलो धूम सर्व आमी बसया. देवदूतांच्यो हातांचो धूम फुलपयतना ताचो परमळ असो दुवोर भक्तांच्या मागण्या बराबर देवा हुजीर वयर चडलो. प्रामाणीक मनशान ताचो ताळो आनी हात मागण्याक देवाशी उबारल्या वेळार तो ताका सर वायटांतलो राखता आनी वयर उबारता. कीर्तनगार जेरुसलेमाच्या तेंपलाचो सॅक्रिफीस भेटोवच्या वेदीचो आनी आराधनेचो उगडास काडून ताजे हात उबारून देवाक उलो मारता आनी तुर्तान कुमोक करूंक विनंती करता. हे तांचे प्रार्थन हुलपयल्ल्या दुंपाच्या परमळा बरी सर्वेस्परा हुजीर सोडून दी म्हूण मागता. हे कीर्तन आमी गायतासतना कीर्तनगाराची बोगणां आमची कन्न घेवया. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक परेकाराक दवर. आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलो निवार. हे मागणे हुलपयल्ल्या दुंपाच्या दुवरा भाशेन सर्वेस्परा देवाशे पावोवन दी आनी ताका ते मानवोवन दी म्हणून मागया. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमोक करूंक तूं कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या दाऱ्याक कान दी. तुका बरी म्हजी प्रार्थन तुजे मुखार सरून दी. म्हजी उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेचे विडोवणे बरी सांग दी. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एका पारेगाराक दवर. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलाना नसत्या मनशा सांगाता मेळून वायट करण्यो करूंक म्हाका दिनाका. तांच्या भगवानाची हांव रूच पडलें सोना. प्रामाणीक मनीस म्हाका मारून भक्ती मनीस म्हजी सारकी करून. पूण बाकी मनीस म्हजे माथेर देलान मागिना जावं. म्हजी मागणी नसच्या विरोध आज तांच्या मुखेल्यान कडपाकडच्या वयल्यान सकला उडयल्या उपरांत म्हजी उतरां लोक आयकतलो ती तांकां रुजतली. जशें शेताक वसतना दिपळ फातर पिटो जाता तशी तांची हाडां पाताळाच्या दारा शिंपडोवन पडटली. तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता. तुका शरण येता म्हजो जीव सांबाळ. म्हाका मांडलेल्या पासांतलो म्हाका शाबीत दवर. वायट करतल्यांच्या संबलांतलो म्हाका राख.
परी मुझे मागणे तुझे मुखार पावोन दी सर्वेस्परा आलेलुया. कष्ट संकस्ट पिडा शिडा खंत बेजाराय समस्या आमच्या संवसारी जिविताचो वांटो जावन आसा. देवान आमकां कश्ट समस्या नातले जिवीत बासोवंक ना. बगार ताजी बसवणी जावन आसा. संवसार सरा पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसतलो. जेजून जेसेमोनी म्हळ्यान आनी कुर्सार उमकाळटा आसतना आपल्या बापा लागीं मागणें करून म्हणालो, बापा ही काळज म्हजे तावन निवार. म्हजी कुशी न्हय तुजे कुशे परमणे जावन दी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो वोपसिता. जेजून ताज्या कश्टांत म्हणना वेळी बापाक उलो मारल्या परी किर्तनगार ताज्या कश्टांत सर्वेस्पराक उलो मारता. आमच्याय कश्टा संकश्टांत आमच्या देवाक उलो मारूंक आनी ताजो हाजीरपणाचो अनुभव करूंक हे किर्तन आमकां प्रेरण दिता. सौम्या तूं म्हजो आसरो जियेतल्याच्या देशान तूंच म्हजें दायज. आलेलुया. Utlia talia, servis pora.
तुझी दया माया दाखयल्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा सोम्या तू म्हजो आसरो जियेतल्यांच्या देशान तूच म्हजी दायज हालेलुया. आयच्या बेसपाची तिसरी कंतीक पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतली. ही कंतीक क्रिस्त देवाचो सेवक म्हणले आमकां कळीत करता. जेजू पवित्र त्रिदादीचो दुसरो जण सैबान तो देव तरी मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्ण खाली केलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जेजू ह्या संवसारांत आसतना बापाच्या कुशेक खाल जावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो. ह्या खातीर बापान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नावाप्रास व्हडतें नांव ताका दिलें. आमच्या जिविताच्या कश्टा संकश्टान आमी देवाच्या कुशेक विधेय जाल्ल्या वेळार आमकांय तो उंच उबारतलो म्हणलो बरवोसो आनी बुजोवून ही कंतीक आमकां दिता. ही कंतीक आमी गायतना जेजूच्या नांवाक महिमा दिवं आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण मानून घेवया. सोम्या जेजून आपणाकच खालतो केलो देखून देवान ताका ससनाक उंच उबारला. हालेलुया. सैबान जेजू क्रिस्त देव तरी त्या समा संपूर्णाक तो लपदून रावलो ना. बगार मनशा
सोम्या जेजून आपणाकच खालतो केलो देखून देवान ताका ससनाक उंच उबारला हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली आपणाचे कुशीन तुका ववयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचें उतर आयकोन तें पाळतात ती चड भागी देवाचें उतर हे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त तें म्हज्या भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो वेलांकणी मायेक समर्पिल्ल्या ह्या पूर्ण शेताच्या वार्षी परबेच्या समयार आदल्या दिसा म्हणजे आईच्या दिसा देवाच्या उतराचो संभ्रम या देवाच्या शब्दाचो संभ्रम आनी बेसपाचो संभ्रम चलोन व्हरूंक आमी सर्व ह्या देव तेंपलान सांगता मेळ्ळ्या आनी आयच्या दिसा आमी नियाळचो संदेश देवाचें उतर आयकोन वाचून जिणी बदलया फळां बरीत शेवटाक पावया साबार व्यक्तींचें जीवन देवाच्या उतरांनी विणलें आनी तशें बांदून हाडलें आमकां आयकोंक मेळटा आनी पळोवंक मेळटा नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकाच्या दुर्बळ्या लोकांच्या हक्का पासत मनशा मौल्या पासत तांच्या स्वातंत्र्या पासत तो प्रतिभटन करता तो रस्त्यार तो प्रतिभटन करता मात न्ही सरकाराच्या विरोध तो लोकांच्या पक्षेन तो वाद करता आनी सरकारा लागीं तो झुजता हे सरकाराचे मनीस साऊथ आफ्रिकांत नेल्सन मंडेलाक दोशण करतात आनी ताका जैलान घालूंक आलोचन करतात आनी सामान्य जावन गांवां भितर जैलान घालिनासतना एका आयलँडांत एका द्वीपांत ताका जैलान घालतात 20 आनी 7 वर्सां 27 इयर्स त्या द्वीपारसच्या एका आयलँडांत जैलान ताका घालतात बंदिवान घालतात आनी ह्या वेळार नेल्सन मंडेला बेजाराय पावन आसता मनशा हक्का पासून झुजला न्ही म्हणल्यार संतोशान तो जैलान सदांच बायबल वाचता आनी तो म्हणटा तुमी म्हाका द्वीपाच्या जैलाक घाल्यारी दर्या भितर उडयल्यार म्हाका देवाचें उतर धैर्य दिता एक न्ही एक दीस म्हाका सुटका दिता तुमी खंयच्याय द्वीपाक घाला ह्या दर्याक उडया हांव खंडीत जावन परत येतालो देवाचें उतर नेल्सन मंडेलाक धैर्य दिता आनी 27 वर्सां उपरांत तो परत पाटी येता बऱ्या शेवटा पावता दमास्कसाच्या वाटेर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सावलो लोकांक दगदून कश्टून तांचेर हल्लो करणं संतोशान आसतना जेजूचें तेंचो उतर सावला सावला कित्याक तूं म्हाका अशें करताय ताका आयकोंक मेळटा सोम्याचें उतर ताका प्राप्त जाता आनी वस्तू सावलो शेवटून धरणीक पडटा दमास्कसाच्या वाटेर आनी सुर्याचें किरण ताका तीक्ष्ण जाता ताच्या दोळ्याक
तरी तो कश्टान उरता, सोम्याक वळखता, सौलू जावन पडिल्लो पावलू जावन उरता, 13 पत्रां बरयता आनी विविध शहराक वता. सोम्याची वाच्या शक्ती तो लोकांक परगट करता. तस्सो सोम्याचें उतर जाता लोकांक. देवाचें उतर सोम्याचो ताळो ताची जिणी बदलिता. एमावसाच्या वाटे दोगा शिसांक सोम्याचें हजरपण आनी पुनर्जीवन जेजूचो ताळो तांकां धैर्य दिता आनी हे दोग कंतीन बुडलेले शिस धैर्यान भरतात आनी सोम्याचो ताळो तांकां बऱ्या शेवटा पावयता. ती सुवार्ता परगट करतात आनी हेरांकी सोम्याची वळख दितात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, व्हॅटिकन दुसरी महासभा आपल्या ध्येय वेरबूम दस्तावेजीर अशें म्हणटा, म्हणजे देवाचें उतर म्हळ्यार दस्तावेजीर देवाच्या उतरा संबंदी अशें म्हणटा, देवाचें उतर फकत एक पुस्तक म्हूण चिंताय नो. देवाचें उतर फकत एक पुस्तक मात न्ही, बगर तो बूक एक व्यक्ती. येदोळूच देवान उलयला आनी त्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकांत लिखला. जेन्ना व्यक्ती तें पुस्तक उगडून वाचता तवळ देवा सांगता तो उलयता आनी दैवीक उतरांद्वारी देवाचो सांगतपण तो जोडटा म्हणटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयर्लंड गांवच्या एका प्रोटेस्टंट कुटुंबांत C.S. लुईस म्हणलो जाणटो जल्मता 18व्या शेंकड्यान. जल्मतनाच ताका बुद्दवंतकाय शिकपी जावन जाणतिकायेन तो जल्मता मात न्ही आपल्या बाळपणार विविध भासो शिकता. आपली आवय फ्लॉरेन्स ताका 7 वर्सां प्रायर फ्रेंच आनी लॅटीन शिकयता. उपरांत तो इटालियन भास शिकता. पूण वो प्रोटेस्टंट जावनूच जिणी जियेता. आवय अचानक जावन कॅन्सर पिडेक वळख जावन मरण पावता आनी तो वळ हो व्यक्ती एथेइस्ट नास्तीक जाता. त्या उपरांत शिकपा खातीर हो जाणटो C.S. लुईस इंग्लंडाक येता आनी फामाद ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटींत शिकता. त्या उपरांत थंयसरच्या अनेक युनिवर्सिटींत केम्ब्रिज युनिवर्सिटींत हो एक विशेष ब्रिलियंट प्रोफेसर जावन नेमक जाता. आनी विद्यार्थींक शिकयत आसतना ताका लिटरेचर सब्जेक्ट शिकोवंक आसक्त आनी पुराणां विशीं तो जाणा जावंक लायब्ररीक वता. प्रोटेस्टंट जाल्लो एथेइस्ट जाल्लो हो C.S. लुईस लायब्ररीक वता आनी थंयसर लायब्ररींत ताका बायबल कॉपी मेळटा. मोन ना उक्तें करूंक, सोम्याचे विशीं जाणा जावंक ताका बिलकूल मोन ना, कित्याक तो एक एथेइस्ट तरी तो उक्तें करता आनी ताच्या पेन्नांत इल्लें माहेत बरोवन भुरग्यांक लिटरेचर शिकया क्लासीन म्हणून वाचता आसतना दोळ्यान दुखां गळगळ्यांनी गळटात. आनी ह्या वेळार सोम्याचें उतर ताका खंडीत जावन वाचूंक कस मारता, कित्याक आपूण न्ही बुद्दवंतकायेन श्रेश्ठ बगार जेजूचें जिवीतच श्रेश्ठ म्हणून वळखता. कोरिंथकारांक बरयलें पत्र, जो एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणें तें पोरणें जालां आनी सगळें नवें जालां म्हूण वाचतस ताच्या जिवितांत तो बदलावान जोडटा. नवो सल्लो ताका नवें जिवीत हाडूंक शकता आनी तो म्हणटा, I was dragged kicking and screaming into the kingdom of God. म्हाका कोणेंगी लोटून घाल्लें बरें भोगलें आनी खोट घालें आनी हांव किंक्राट मार सोम्याच्या राजा भितर रिगलो. तो उपरांत कातोलीक जाता. दुसऱ्या महाझुजा वेळार रेडिओन तो बायबल उक्तें करन बिजडुल्लेल्या ह्या दुखेस जाल्ल्या सर्व त्या लोकां पासो तो रेडिओन तो बुजावण दिता. देवाचें उतर, किर्तन, जेरेमिया प्रवादी, इजाया प्रवादी, नवो सल्लो अशें म्हणटा. हे परसा भियेनाका. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, साबार व्यक्तींचें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं बदलावान जोडूंक शकलां आनी फळां बरी शेवटा पावोवंक शकलां. आज आमचें जिवीत कशें जालां? देवाचें उतर आमी सदांच घरांनी वाचता गी, बरेंपण जालां गी, भुरग्यांक आज देवाचें उतर कोंकणी भाशेची वळख आसा गी. जोना प्रवादीक 2 पटी देवाचें उतर प्राप्त जालें. पयलें पटी देवाचें उतर जोना प्रवादीक प्राप्त जातना देव म्हणटा, जोना निनिवेक वच. तो बिलकूल वचना म्हणटा, तो दर्याक तडीर वता आनी दर्याक वेतास तो तारवा भितर बसता, पैन करता. दर्यांत वादळ जोनाच्या जिवितांत घुस्पड गोंदळ सुरू जाता आनी ह्या गोंदळांत तो दर्या भितर पडटा. दर्येतावन मसले भितर तो पडटा आनी अशें देवाक आयकनातलो जोना कश्टां संपडटा.
देवाचें उतर दुसरे पटी जोना प्राप्त जाता. जोना आतां तरी आयक, वस्तू निनिवेक त्या लोकांक म्हजी शुभ वार्त परगट कर, पातकी जिणी आदारून आसात. आनी जोना आतां तो निर्धार घेता आपूण निनिवेक येता म्हण. आनी तेन्ना तो दर्येक वता, दर्येतावन तो शिदा निनिवेक वता, देवाक खाल जाता, देवाचें उतर परगडटा. आमी जोना बरी कितलेशीं पटी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर तिरस्कार केल्लो आसा. देवाचें उतर सदांच वाचूंक मेळटा, तरी आमचें जिवीत आमी सुदरावंक आमकां परत आनी परत उलो आनी अवकाश आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, सान पावलू आपल्या पत्रांत, तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, देवाचें उतर आजकाल लाभल्लें न्ही, तें आपोस्तलांतावन आदी मगा आपोस्तलांतावन आमकां हस्तांतर केल्लो आसा. देखून पावलू तिमोथीक म्हणटा, तिमोथी, तें देवाचें उतर आपोस्तलांतावन आमकां मेळ्ळां आनी तो खंडीत जावन मोलादीक विश्वासान त्या उतराच्या अस्तित्वांत तूं राव म्हणटा. आज आमकां आपोवणें आसा, देवाच्या उतराच्या अस्तित्वांत आमी जियोंक आनी विश्वासान रावोंक जाय. देवाचो उस्वास आपोस्तलांच्या मोतीन घाल्लो, जिबेन घाल्लो, हातान घाल्लो. देखून ती मोतीन आटयली, जिबेन उलोवंक शकली, हातांनी ती बरोवंक शकली. सान पावलू म्हणटा, जें आपोस्तलांनी बरयलां आनी येदोळूस परगटलां, आमी तें वाचूंक जाय. कित्याक देवाचो उस्वास देवाच्या उतरांत म्हणजे पवित्र पुस्तकांत आसा म्हणटा. देवाचें उतर सत परगडटा, जिवीत तिदविता, सूख दाखयता, तरबेत करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी आयकल्या वांजेलांत जेजू ब्लड रिलेशनशिपाक चड गमान दिना, डिवायन रिलेशनशिपाक चड गमान दिशें आमकां भोगता. जेजू सिनोगोगांत देवाचें उतर परगट करून लोकांक शिकोवन दिता आसतना आवय मोरी भायर आसता, टेंपला भायर. आनी कोण एकली स्त्री म्हणटा धांवून येवन, जेजू तुजी आवय बागला कडेन आसा, टेंपला भायर आसा. आनी जेजू म्हणटा हांगासर दैवीक संबंध प्रमुख जावन घेता आनी म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तो भगी. रक्त संबंध प्रास, दैवीक संबंध आनी देवाच्या उतराचो सळावळ जो कोण जडटा तो भगी म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, ब्लेसडनेस आनी ब्लायंडनेस ह्या दोन संगतीची तफावत आमी जाणा जावया. ह्या सुवातेन जेजू म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तो ब्लेसड. पूण आमी अशें समजून घेवया, जो कोण फकत वाचता पूण पाळिना तो ब्लायंड, ब्लेसड न्ही. जो कोण देवाचें उतर खरेंपणी वाचता पाळटा तो मात्र ब्लेसड. आज आमी बागी गे या आमी निर्भागी गे, आमी कुर्डे जाल्या गे, सवाल करया. एजेकिएल प्रवादी म्हणटा अध्याय 12:2, पळोवंक तांकां दोळे आसात पूण ती पळयनात, आयकोंक तांकां कान आसा ती आयकनात. कित्याक ती एक विद्रोही, रेबेलियस पीपल, ती एक विद्रोही लोक. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता पाळटा, आमची जिणी फळां बरी शेवटा पावोंक शकता. नेल्सन मंडेला फकत भियोना, बघा तो देवाच्या उतराचेर धैर्य धरलो. एमोसाच्या वाटेर दोग शिष्य समकत आसतना ती भियोना सोम्याच्या उतराच्या बळान ती समकली. दमस्कसाच्या वाटेर सावलो सोम्याच्या उतरा वरवीं प्रेरीत जावन तो उठलो, 13 पत्रां बरयलो आनी अशें तो सोम्या सुताळो जालो, जिणी बदलिलो. आमचे जिणेंत आमी बदलावण जोडूंक जाय तर पयल्यान आमी देवाचें उतर आयकुया. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या उतरां महत्व दिया. आज आमच्या फिरगजीन आमी कितलेशीं पटी अवकाश मेळटा आसतना देवाचें उतर वाचूंक आमी पाटी सरता. आमी फाटीने मुखार येवचें, देवाचें उतर धैर्यान वाचचें. आमच्या घरांनी सांजेर मागण्या वेळार आमी खंडीत जावन देवाचें उतर वाचल्यानीच वाचचें. आमच्या कथेदलांत एका फिरगजींत आमची भुरगीं, सबार भुरगीं तांची पर्सनल कॉपी ती वाचतात आनी मार्क करतात. आनी थोडे पटी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा इंग्लीश मीस आसतना आमी विचारचें आसा, कितलेशे जाण तुमी वाचल्यात बायबल हाडणे या म्हण. आनी भुरगीं दाखयतात, फादर आमी इतलें वाचलें, हो कॉपी म्हजो डॅडीचो आनी एक कॉपी आसा म्हण. मोगाळ आवय बापायन तुमच्या भुरग्यांक एक कॉपी दिया, तांकां पेन्सिल या पेन दिया, तांच्या तितल्याक ती वाचून दित. देवाच्या उतराचो सळावळ तांच्या जिबेक, मोतीक आनी हाताक मेळोवन दी. आमच्या वाड्यान सबारपडी आमकां देवाचें उतर वाचूंक अवकाश मेळटा. वाचल्यानीच वाचचें न्ही, हर एकल्याक आमी अवकाश करून दिवचें
आनी अशें आमी सांपावलो बरी जेजू बरी जेरेमिया प्रवादी बरी देवाचें उतर वाचून आमी प्रभावीत प्रवादी ह्या संवसारी जावंक पेसाडया. समवेल म्हणटा उलय सोम्या तुजो सेवाक आयकता आनी अशें देवाचें उतर तो आयकता श्रेश्ठ नितीकर जाता. आमी देवाचें उतर आयकोन पाळया आमी श्रेश्ठ व्यक्ती जावया. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1:22 म्हणटा देवाचें उतर फकत कानांनी आयकल्यार मात्र पावना त्या प्रमाणे करी जाय आनी चल जाय. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो बिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा अ क्लोज्ड बायबल इज ऑफन द रिजन फॉर एन ओपन वूंड इन द सोल. म्हणजे दंपलेलें बायबल घरांनी दंपलेलें बायबल साबारपटी मनशाच्या आत्म्याचें उक्तें गाय जावंक कारण. जेन्ना बायबल उक्तें जाता आत्म्याचें गाय निवता. तर म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत नेल्सन मंडेला बरें कश्ट आसूं सुख संतोश आसूं देवाचें उतर धैर्यान वाचया. C.S. लुईसा बरें आमचो भावार्थ उणें जावचो न्ही दिसान दीस आमचो भावार्थ आमी चडया फळां बरी शेवटा पावया. जॉना प्रवादी बरी आमी तिरस्कार करूनच वेचे न्ही अवकाश मेळटा आसतना देवाचें उतर देव तेंपलांत वाड्यांत घरांत आमी वाचया. सांत पावलूच्या उतरां आनी जिणे बराबर आमी आमच्या जिणेंत सदांच सोम्याचें उतर आयकोन बऱ्या शेवटा पावोंक आमी पेसाडया. आमेन. तुजी कृत्यां येसो होम्या इतली मोठी तुझी कृत्या येशूया. येसर तुजे जणवायेन आसा केलाय. इतली मोठी तुझी कृत्या येशूया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. इतली मोठी तुझी कृत्या येशूया. सर्व आमी उबी रावया. देवान आमचेर घाल्ल्या सर्व बेसावा खातीर अर्गा दिवंक मोरयेचें स्तुती गायन गावया. नासाई संवसाराचो उजवाड तुजो उजवाड लोकां मुखार पसरता. ते तुज्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन सर्गीच्या बापाक मान दितात. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडता. देवा म्हज्या कारोकांतय उल्हासता. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडता. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडता. देवा म्हज्या कारोकांतय उल्हासता. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडता. सोम्या सोमूख हांव नियाळटा. म्हज्या रायाक हांव वाकणटा. महान ताची किर्ती संतोषान गाता. सोम्या सोमूख हांव नियाळटा. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडता. देवा म्हज्या कारोकांतय उल्हासता. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडटा. सोम्याची वडवीक हांव गाता. देवाक म्हज्या अर्घा दिता. व्हरतो ताचो मोग आनी ताची दया. सोम्याची वडवीक हांव गाता. अत्मो मुजो सोम्याक नावाडता. देवा म्हज्या
सोम्याक नावाडटा आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड तुजो उजवाड लोकां मुखार परजळटा ते तुज्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन सर्गींच्या बापाक मान करतात. मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बोडया आनी तुमकां उक्ते जातले मिसायकी जो कोण मागता तो घेता सोदतल्याक मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्ते जाता. जेजूच्या ह्या उतराचेर पातयेवन आमची प्रार्थना ताजे मुखार उबारया. तुमची जबाब सोम्या तुजे परजे संगी राव सोम्या तुजे परजे संगी राव सर पदवेदारा बापा संवसारात नीत हाड अशें तुजो लोक शांतेच्या संतोषान जियोवन दी. सोम्या तुजे परजे संगी राव सर्व लोकांक तुज्या राजांत हाड अशें सगळे मनशाकोळ बचाव जावन दी. सोम्या तुजे परजे संगी राव काजारी जोड्यांक तुज्या शांतीचें बोळ दी. तुजे कुशेचें मार्गदर्शन दी आनी निरंतर मोगान जियोवची कृपा तांकां दी. सोम्या तुजे परजे संगी राव आमकां कुम केल्ल्यांचें तूं इनाम जा आनी ससनाचें जिवीत तांकां लाभय. सोम्या तुजे परजे संगी राव झुजान जीव होगडायल्यांचेर तुजी काकूळ दाखय आनी तांकां तुज्या गोपान घे. सोम्या तुजे परजे संगी राव सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ह्या तुज्या मोगाळ भुरग्यांची सर मागणी तूं दयेन मानून घे. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जें कितें अदीक गरजेचें तूं आमकां फावो कर आनी अशें आमी सदांच तुज्या विश्वासी मोगान जियोंक आमकां कृपा दी. क्रिस्तां आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. सर्व आमी बसया. दिमी घालया. परत आमी येवकरिसांतल्या ह्या वस्ती रुपारासच्या क्रिस्तचें हजरपण आमी बगुया. सर्व आमी एक घडीभर दोळे धांपया. आतां आमी आमकांच आनी आमच्या सर कुटुंबदारांक समर्पण करया. तुमची जबाब तुका समर्पिता. सोम्या जेजू आमचें जिवीत सोम्या जेजू आमच्या फाटल्यान हातांचे आनी मुखलेन जिवीत सोम्या जेजू आमचे कुटुंब आनी संबंध सोम्या जेजू आमचें काम आनी सुशेग सोम्या जेजू आमचे शेगूण आनी अवगुण सोम्या जेजू आमचे दूख आनी बेजाराय
तुका समर्पिता जेजू आमचे बरेपण आनी खोटेपण तुका समर्पिता जेजू आमचे वजन भिरांत आनी एकसुरपण तुका समर्पिता जेजू आमचे समस्ये सलवणी आनी दुबाव तुका समर्पिता जेजू आमचे मिसांव आनी तेसांव तुका समर्पिता जेजू आमच्या जिवितांत उपजावची सर चिंता आनी वायट करण्यो तुका समर्पिता जेजू आमची जणवाय आनी नेणारपण तुका समर्पिता जेजू आमचे फिरगस कुटाम तुका समर्पिता जेजू आमचे क्रिस्ती कुटाम तुका समर्पिता जेजू आमचे खासगी कुटाम तुका समर्पिता जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सर आमच्या मलगड्यांक तुका समर्पिता जेजू आमचो वाडो आनी समाज तुका समर्पिता सुमे जेजू विदूर आनी औंकवाऱ्यांक तुका समर्पिता विविध तरांच्या बंदपासन आनी संपडलेल्यांक तुका समर्पिता सुमे जेजू आमचे अस्कत आनी आमची सर पिडा शिडा तुका समर्पिता सडा आनी सड जेजू तुन सुजाय म्हाका सडा आनी सड जेजू तुन सुजाय म्हाका गावया सडा आनी सड जेजू तुन सुजाय म्हाका सडा आनी सड जेजू तुन सुजाय म्हाका प्रार्थुया सर्गींच्या बोमोगाळ समदिरा आमची सपनां आमची योजना आमची भिरांत आनी दुबाव आनी सगळे आमचे जिवीत तुका समर्पण दिता सक्रामेंतांत आसच्या स्वादीक जेजू आमचे जिवीत तुका समर्पण करता आसतना समर्पण दिता आसतना हे समर्पणाचे जिवीत तुमचो घे आनी आमकां तुजींच कर ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना सांब पावलो बरी सांगत आस आमच्या जिवितांत आमी जोना प्रावादी बरी देवाच्या उतराक विश्वास जावची आनी ह्या संवसारी आमी सुवार्ता परगटणार जावन प्रावादी जावन तुज्या उतराक साक्ष दिवन बळवंशीत जावं आमकां प्रेरण दी आनी अशें तुमचो आमचो आरंभ आनी शेवट म्हूण आमी जाणा जावन तुज्या पावलांनी चलोव आमकां कृपा बोळगटाय फोव कर तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सक्रामेंताचे बेसांव जोडच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गावया प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक
एक घडी भर बस मोगाच्या भाऊ बहिणीनो आणि तुम्ही म्हज्या मोगाच्या पिरगसगारांनो सैरदेरांनो मोरयाच्या भक्तिकांनो आणि म्हज्या मोगाच्या याजाक भावांनो बेसपाच्या देवस्तुतेक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमच्या पिरगजीच्या व्हडल्या फेस्ताच्या बेसपाचे शुभाशय पाठयता आनी हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा मोरे माय स्टेला मारिस दर्या सुंक तुमकां शांती समाधान आनी बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमी मागता आयच्या बेसपाची लितुर्जी चलोवन व्हरून देवाच्या उतराचेर जगतो संदेश आमकां दिला मानेदीक बाप प्रदीप कार्डोजा सहाय्यक पिरगज याजक मिलार मायेचें कथेद्राल कल्याणपूर तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचेर मोग दवरून आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन बेसपाच्या लितुर्जीन भाग घेतिल्ल्या आमच्या उडपी वारेडाचे विगारवार भोव मानादीक बाप चार्ल्स मिनेझस DSCचे चान्सेलर स्टेफन डिसोजा आनी म्हज्या सर याजाक भावांक आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा भलायकेचे माये आम्हा बसव विनंती कर दर्या सुकरा आम्हा बसव विनंती कर बगेवन कुसचे गुरवेन निवराम काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन हॅलो सर्व व्हडल्या पस्ताचे शुभाशय हांगा विविध स्टॉलान गेम रेस बकेट द कॉइन विविध गेम आसा सगळ्यांनी हांगा येवन स्टॉलाक भेट दिवचे म्हणून तुमच्या कडेन खालती विनंती आसा
तसेच आईसवेच्या तर्फेन आईस्क्रीम्स आसात तुम्ही सर्वांनी येऊन आईस्क्रीमच्या स्टॉलाची भेट दिली म्हणून तुमच्याकडे विनंती असा. कार रसा त्या सांगा या कार 30 रुपये 2 बॉटल पेप्सी तुमच्याकडे घ्या कार रसन भाग घ्या कार धांगते असते कार जागते असते ये या हांगासर वायसीएस स्टॉलाक भेट दिया कार रेस फिशिंग द बॉटल आणि कॉइन टॉस हे गेम तुमच्या खातीर असं केले आता. Ei, lá.